एप्रेंटिसशीप उपक्रमा वरवीं सरकारान 9,000 नोकऱ्यांच्यो संदी उपलब्ध केल्या। हातूंतल्या 2,500 पदां भरल्यात जाल्यार उरिल्लीं 6,500 पदां रिती आसात, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। मुख्यमंत्र्यान आयज वेगवेगळ्या सरकारी खात्याच्या प्रमुखां वांगडा बसका घेवन कामाचो नियाळ घेतलो। तशेंच स्वयंपूर्ण गोंय तशेंच एनालिटीक सेलाच्या कामाचो लेगीत ताणें नियाळ घेतलो। आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाची मिटींग दवरलेली हांवें 3 इश्यूचेर। एक एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम, दुसरो जो आसा आमचो स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम आनी तिसरो डेटा एनालिटीक सेल सुरू केला तेजेर। एप्रेंटिसशीप प्रोग्रामान 9,000 एप्रेंटिसशीप वॅकन्सीज गव्हर्मेंटानूच तयार जाल्या। जवळपास 2,500 भुरगे जॉइन जाल्या। उरलेल्या भुरग्यांनी 4-4, 5-5 एप्रेंटिसशीप ब्लॉक करून दवरल्या। थोडे जाण आपल्याच तालुक्यात म्हणजे एकट्यान 10 कॉन्ट्रॅक्ट सायन केल्या आनी एकूय बरो येता म्हणून वाट पळयता। म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक सगळ्यांक संदी आहा, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटात शिकपाचें काम मेळटलें। 10वी आसतलो, 12वी आसतलो, इंजिनियर आसतलो, D.Ed, B.Ed जाल्ले टिचर आसतले। ह्या सगळ्या जाणांनी एप्लाय करचें आनी एप्रेंटिसशीप म्हणून जॉइन जावचें। थोड्या जाणांक 1 वर्स, थोड्या जाणांक 1.5 वर्स अशी संदी गव्हर्मेंटात एवेलेबल आसा। बेकार रावच्या पेक्षा ह्या हेजेर तेंच्यांनी जॉइन जावप गरजेचें आहा। जाता तितके बेगीन आपल्या प्रत्येक नियर बाय डिपार्टमेंटात तेंच्यांनी जॉइन जावन आपलें काम सुरवात करचें। दॅट इज वन। दुसरें, आमचो स्वयंपूर्ण प्रोग्रामान ऑल द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कॉर्डिनेशनान वेगवेगळें काम करता, तेजो रिव्यू घेतलो। तेंच्यांनी हेन्सफोर्थ तो परत एकदां नेटान काम करपाचें तेंच्यांनी थारायलां। तिसरी गजाल डेटा शेअरिंग, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा बरोबर डेटा एनालिटीक सेलान शेअर करप, जेणे करून वेगवेगळे डेटा जो आसा आमच्या डिपार्टमेंटाक मेळ्ळ्या कारणान ताचो यूज खूब बऱ्या पद्दतीन आमी डिपार्टमेंटाक करपाक शकता।